माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळायच्यो हेडलायन्स. मोबर आणि कावलोसी दर्यादेगेर सुण्यांच्या हल्ल्यात 2 पर्यटक गंभीर जखमी. तांकां हॉस्पिटलात केला दाखल. हाचो परिणाम पुराय गोंयांतल्या पर्यटनाचेर जावपाची पाताळ्ळा भिरांत. फाटल्या म्हयन्यासावन ट्रायबल खाते आयुक्त आणि अध्यक्ष नाशिल्ल्यान हुमकळत आसात समस्या. पत्र सादर करून लेगीत प्रस्नांक मेळना जाप. अधिकारी नाशिल्ल्या विभागात लोकांची कामां फुडें वयतली कशी? आरजीपी फुडाऱ्यांसयत आदिवासी वांगड्यांनी केला प्रश्न. सप्तकाच्या शेवटाक राज्यातल्या कांय वाठारांत गडगड वीज आणि वादळी वाऱ्याच्या सांगातान पावस पडपाची शक्यताय. हवामान विभागान 21 तारखेमेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कावेलोसी मोबर सुणी चापपाच्यो घडणुको वाडल्यात. मोबर आणि कावेलोसी दर्यादेगेर सुण्यांच्या हल्ल्यात 2 पर्यटक गंभीर जखमी जाले. तांकां हॉस्पिटलात दाखल केला. हाचो परिणाम पुराय गोंयांतल्या पर्यटनाचेर जावपाची भिरांत पाताळ्ळा. पळयात. आज आमी आसात ते मोबर आसात आणि मोबर जे डॉग शेल्टर आसा ह्या डॉग शेल्टरा कडेन आसात. हांगा जे डॉग्स आसात हे हांगचे आसले कारणान हांगा ते डॉग जे आसात हे आपल्या जेवण जे आसा हे घेवपाक येता जेवपाक. त्याच बरोबर हांगा जी NGO आसा ही डॉग लवर आसा ही तांकां सगल्यांक जेवण प्रोवायड करता. त्याच बरोबर जी स्थानीक पंचायत जी आसा कावेलोसी पंचायत जो सरपंच आसा ह्या पंचायत बॉडी आसा हेणी तांकां फूल तेंको दिले कडेन आसा. त्याच्या आदाराचेर आज हे डॉग शेल्टर चलता. आज एक इन्सिडेंट जालो तो म्हळ्यार मोबर हांगा एकटो ट्युरिस्ट जो आयिल्लो ह्या ट्युरिस्टाक खंय तरी सुण्यान हाती खालो आनी इतलो खालो की खरेंच खूब खालो म्हणून जे आयकूं येयलां. आज सरपंचान सांगले कडेन आसा की भरपूर ताका खालो आनी आतां तो हॉस्पिटल जें आसा हॉस्पिशियोच्या ह्या हितून आसा थंयच्यान तेणें प्रायवेट हॉस्पिटलांक आपल्याक ट्रिटमेंट करपाक जाय म्हणून गेले कडेन आसा. म्हणल्यार एक हो खंय तरी ट्युरिजमाचेर एक थ्रेट आसा. गोशाळेक कशी जमीन दिल्या ते भशेन ही जमीन दिवन ह्या सुण्यांक त्या गोशाळेक घालची पडटले अशें दिसता. आनी ह्या NGO जे डॉग लवर आसा हांकां खंय तरी सरकाराचो आदार आसपा जाय आनी सरकारान आदार दिल्यार हें चलोवपाक जाता नाल्यार जायना. प्रायवेट कितले म्हणल्यार फंड्स दिवन चलयतले म्हणून मागतात. आज सरपंचान अपील केला की सरकारान आमकां कितें मदत करची म्हणून. राज्यात सुण्यांचो विशय तापत चल्ला. कितलीशीच डॉग बायट प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. वाठारात सुण्यांचो आंकडो वाडिल्ल्यान लोकांमदी भयाचे वातावरण निर्माण जावपाक लागला. ताची दखल घेवपाची मागणी नेट धरता. सुण्यांक आलाशिरो आनी खावपाक दिल्यार हे समस्येत उणाव जावपाची सुचोवणी मुखार आयला. पळयात. कंडिशन हॉस्पिटलांत आहा आनी हांव म्हाका सकाळीं फोन येयलो तेन्ना हांव रोखडो गेल्लो. पुजा पयलो तेका वयलो व्हेरी बॅडली तेगेलो हात आयला आनी अगेन इट इज समथिंग दॅट सी वी कॅनॉट वी डोंट हॅव द रिसोर्सीस. आमचे कडेन ती वस्तू नाय दवरपाचें करपाचें कितें करपाचें तेंकां. सो मागता सरकारा कडेन. पयर मायकल लोबोय उलयतालो आनी हे ट्युरिजम बेल्टाक एकदम बरो न्हू. आमकां हेजो इफेक्ट कळना. हांगा दिसता की कांय ना पूण जेन्ना ट्युरिस्ट येयना मागीर उणो जालो दीस आर द इफेक्ट. कितें जाता आतां तूं एडेर वचून चलयत जाल्यार आमगे सगळो लोक गेलो जाल्यार कोस्टल बेल्टा हाती बोट घेवन वोका वयता. हे सिट्युएशन आसना. सो लोकांक भंय दिसता आनी कितें जाता कोणागले हॉलिडे पेडे जाल म्हळ्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम स्पेशली फॉरेनर्स. दे लव द डॉग्स बट वेन यू सी दॅट तेंगेले हॉलिडे पेड्या जावप हे एकदम वायट. सो दीस गव्हर्मेंटान मागता आनी आय थिंक आय एम द ओनली वन ऑफ द पंचायत. आय डोंट नो दुसरें कोताय जाल्यार आय डू माय बेस्ट टू मेक शुअर दे सुणी हंगरी ओना जावपाक हो प्रोग्राम केला आनी हांव आहा तेश कोन्न कंटिन्यू करतलो. ओके तुका गव्हर्मेंटाचो कितें सपोर्ट आसा? गव्हर्मेंटाक काय गव्हर्मेंट स्टरलायझेशन करता आनी वॅक्सिनेशन करता तेजे भायर कांय ना. सो आतां ही सुणी ती मल्टिपल जायत रावता कळना ती धरूं मेळना न्ही तुका. से आतां वॅक्सिनेशन करता स्टरलायझेशन बट ती तुका मेळपा जाय 100% जावपा जाय. इट कॅनॉट बी 80%. तितून मग 2 पेटे उरले 2 फिमेल तरी उरली जाल्यार पॉप्युलेशन वाडटा. सो दॅट इज समथिंग वी नीड टू लूक. म्हाका दिसता हेज्या व्हडलें ट्युरिजमाक थ्रेट कांयच ना. बिकॉज तूं बाणावले वच कोलवा वच जागड्या सी इट इज नॉट द डॉग्स फॉल्ट. डॉग एवरीबडी आमचे कडेन सुण्या हांव सुण्या बरा आमगे सुण्या घेवन हांव न्हिदता. हिंगचो ही आमगे एरिया ही आमगे सरपंचान आमकां म्हाका स्टार्ट केलोलें नोव्हेंबर 22 कांयच प्रॉब्लेम ना तेजे हाडल्यान. पयलीं ते एग्रेसीव आसले आज सगळे फ्रेंडली. आज तूं येयला तुका एकलो तरी कोण केलो ना इतले फ्रेंडली जाले ते कांय प्रॉब्लेम ना. फिडींग केलें जाल्यार सगळें कंट्रोलान येतलें. म्हणजे हेजे खातीर स्पेशल प्लेस आनी ते भशेन हें जाय ना सिस्टम जाय. हय
तशें करून आतां हांवें कितें करून ट्रेन केलें तशें करून ट्रेन करपाक जाय न्ही. आता कितले तेंप जालें तूं असली करता 1 year तरी जातलें न्ही सरपंच. ना तुका कसं हें दिसलें ह्या हितून येवचें अशें म्हणून? म्हाका हांव डॉग लवर. हय तेच म्हणून सरपंचाचो म्हाका व्हडलो उपकार कित्याक सरपंचान म्हाका हेल्प केलें. हांवूय सोदतालें अशें करून कितें तांकां हें करता म्हणून म्हाका पूण कोणाचें तरी हेल्प जालो न्ही. सरपंचान हेल्प केलें म्हाका येवपाक, फायनान्शियलूय हेल्प केलें, चललें बरें. सो कितली डॉग्स येता आतां? मोर दॅन 50. आनी म्हाका दिसता हो सडनली कोणागे पोशलो देखून येता हिंगा जेवपाक. हांव कोणा येयले एकल्या देखून पोतून धाडना. लास्ट सुणे आहा तेका हांव जेवन धाडटा. आनी कोणूय तो लेट चडू लेट येयले हांव मागीर घरा वचून बिस्कीट कितें घेवन येता खावपाक. म्हणजे हे कांयच करना कोणाक? कांयच करना. हेचो कोण ओदी गॅस्ट आपल्यागे सुणीन बिचीर घेवन हेळटाय, कांय प्रॉब्लेम ना. पयलीं सरपंचा सांगलेलें गॅस्ट घेवन आपल्यागे सुण घेवन येताय आनी हेळटाय, कांय प्रॉब्लेम ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. खेळा संकुलाचेर आड नदर जावपाच्यो जायत्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात. दवर्लीचो फुटबॉल ग्राउंड दुरुस्तीची वाट पळयता. संबंधीत विभागान बेगोबेग दखल घेवची आनी खेळा मोगींक थाकाय दिवची ही मागणी नेट धरता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आसात ते दवर्लीचो जो फुटबॉल ग्राउंड आसा ह्या ग्राउंडार आसात. आनीक सगळे लोकांक खबर आसा की ह्या सगळे स्पोर्ट्स ग्राउंड जे आसात हेंची परिस्थिती गेले 5 वर्सांची साकून कितें जाल्या ही सगळे लोकांनी पळयले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर हे जे ग्राउंड बांदले हे ह्या भुरग्यां खातीर बांदले ताकी हे भुरगे बरे खेळोन नांव मेळोवचें आनीक खेळा मळाचेर तांकां सर्वीस सुद्दां मेळपाची हे सरकारान ठरयलें. वो एक ग्राउंड ना, गोंयचे कितलेशे ग्राउंड जे आसात हे सद्याक सामके बॅड स्टेजीन जाले कडेन आसा. आनी हे जर उबी करतले जाल्यार हेका कितलेशे क्रोड्स ऑफ रुपीज लागतले. आनी हे लागपाचे म्हणले जाल्यार जी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जी आसा ही गेली 5 वर्सां साकून ह्या ग्राउंडाचेर तेणी मात सुद्दां पळयलें ना. फक्त आपल्या कॅबिनाक ऑफिसांक AC रुमां बसोन तेणी वार घाले कडेन आसा आनी कांयच केलें ना. आनी हेजे खातीर आज हे ग्राउंड जे आसात हे अशें जावन पडले कडेन आसा. हेजी पयलीं साकून ह्या ग्राउंडाचें मेंटेनन्स केलें ना. जालें हे ग्राउंड उबी जाता कशें आमी म्हणटा भुरग्यां बरें खेळात, आरोग्य बरें उरतलें, जीम मारा म्हणटा म्हूण असली ग्राउंडाचेर खेळोन तुमी फक्त AC रुमां बसतात आनी भुरग्यांक सांगता ह्या ग्राउंडाचेर खेळा म्हणून. ह्या ग्राउंडार परिस्थिती आसा खेळपाची. आतां नवो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाला हेचे कडेन लोकांली मागणी आसा की हो मातसो हे जे ग्राउंड आसा तो एकूण सगळे ग्राउंड तुम्ही बरें करचे आनी भुरग्यां खेळपाक दिवचे. कित्याक भुरगीं जे आसात हे वायट व्यसनां पडटात आनीक हांगा जर खेळ आसलो जाल्यार ते तंदुरुस्त उरतले आनीक वायट व्यसनाच्यान पयस वतले आनीक खेळाचेर ते लक्ष दवरतले. आतां पळोवया, आज दाखोवन दितात गोवा 365. आतां हें काम जें आसा मुखाल्ली स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जे आसात, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जो न्यू जाल्लो मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर हो कितपत हेजेर एक्शन घेता ते पळोवचे पडटले. हो ग्राउंड पयलीं एक सादो ग्राउंड आशिल्लो, मागीर मुखार ते भुरग्यांक खेळपाक लागून जायते भुरग्यांक ते प्लेयरूय जाल्ले आसा, स्टेट लेवल जाल्ले, नॅशनल लेवलांतले आय लिगात सुद्दां खेळले आसा. त्या भुरग्यांच्या मुखार डेव्हलपमेंट जावपालो ग्राउंड मातसो करून घेतलो तेन्ना आमचे हांगसरले पयलींचे आमदार ते सगळे पडून ग्राउंड करून घेतलो. तेजे मागीर हांगा परत डेव्हलपमेंट म्हणजे ग्राउंड जाय म्हणटकीर तुका फॅसिलिटी जाय पडल्यो, चेंजिंग रूम जाय पडले, प्लेयर्स रूम जाय पडले, क्लब रूम जाय म्हणून हो कॉम्प्लेक्स बांदलो. हो कॉम्प्लेक्स बांदता आसतना इतलो चकचकीत आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार तेजी दुर्दशा जाल्या सारकी. म्हणजे तुका तूं पळय तेज्यो वायरी भायर काडल्यात, तेजी दारां फोडल्यात, तेजी थंय हारशे फोडल्यात, कुत्र्यांक पिलां काडल्यात, सोऱ्या बाटल्यो आसा. म्हणजे पंचायतीक दिल्लो ग्राउंड हो पंचायतीक कांय लक्षूच ना हांगसर. पंचायती फुड्यान गेले ते म्हणटा आमचे लेबर ना, हे ना ते ना, ही उतरां तेंची. आतां म्हाका सांग गव्हर्मेंट बरो करून गव्हर्मेंट सगळे पळोवपाक गव्हर्मेंट बसूना आनी गव्हर्मेंटाक खूब कामां आसा. लोकल लेवलाचेर जी लोकल गव्हर्मेंट आसा तेणी कितें करप, तेणी पळोवप न्ही. हांगसर विलेज पंचायत आसा, विलेज पंचायतीन कॅर घेवपाक जाय. असो कॉम्प्लेक्स सामको हेजो मोगाचो कॉम्प्लेक्स असो भुरग्यांक कितले खेळटात. भुरग्यांक आतां येता हांगसर तसो मुखायल ग्राउंड पळय. पयर आमी हो सगळो ग्राउंड साफ करून घेतला. पोरू आमचे एक ऑर्गनायझेशनाक ग्राउंड क्लिक केल्लो. आतां इंटर वर्ल्ड टुर्नामेंट जालो आसा तेका लागून आमी तेंचे फुड्यान गेल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन लेबर ना. हांव कितें म्हणटा लेबर ना, कित्याक हांगा स्टेडियम आसा,
स्टेडियमार ग्राउंडमॅन आसा तांकां जर तुमी बऱ्या भशेन बरोवन तेजे कडल्यान तुमी 2 लेबर फोर्स हांगा हाडून मेंटेन करत जाल्यार काय बरें जाता. तुमी ते करपाकूच सोदना अशें दिसता आमकां. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां तेंचे कडेन मशिनां आसा जाय तशें. आतां ग्राउंड मुद्दम भोंवलो जाल्यार ग्राउंडाचेर आसा अप्स एंड डावन आसा. पयर एकल्याक फ्रॅक्चर जाला भुरग्याचो, आमी ताका व्हेलो दोतोरागेरांनी सगळें हें केलें तेगेलें काम केलां. हे अशें समज आसा जाल्यार आनी अशी हेजी वाट लागली म्हणजे खूब वायट दिसता. कित्याक ल्हानपणा आमी हांगा खेळपी, हांगसर व्हडले व्हडले टुर्नामेंट जाताले. आतां हो ग्राउंड बरो करीत जाल्यार हांगसर तुका इंटर विलेज जालीच, लीग जाता, फर्स्ट डिविजन जाता, सेकंड डिविजन खेळोवपा जाता. आतां सेकंड डिविजन GFAकूय सांगता की जो असले ग्राउंड आसा ते मातशें डेव्हलपमेंटा तुमी मातसो गव्हर्मेंटा कडेन उलोवचें जाल्यार अशेंच पाड पडटले ग्राउंडाचेर. हांव पंचायती कडेन परत मागता कळकळीन कितें बाबा तुमी जाता तितले बेगीन मेजर घेयात. हो एक आमचे तुमचे घरचें घर जालें अशें करता आशिल्ले तुमी काय गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी म्हणून जाल्या ही मेंटेन करना तुमी. हेचेर कितें तरी विचार करात, एक रेजोल्युशन पास करात. आतां रेजोल्युशन गव्हर्मेंटा धाडात, डेव्हलपमेंट ऑफ ग्राउंड करून घेयात, बरे भशेन रिपेर करात आनी बरें आसता असो आमकां पयलींचे भशेन स्थितीन स्टेडियम आमचे दियात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या म्हयन्या सावन ट्रायबल खाते आयुक्त आनी अध्यक्ष नाशिल्ल्यान जायत्या समस्यांविशीं पत्र सादर करून लेगीत प्रस्नांक जाप मेळूंक ना. अधिकारी नाशिल्ल्या विभागात लोकांची कामां फुडें कशी वयतली? RGP फुडाऱ्यांसयत आदिवासी वांगड्यांनी प्रस्न केला. तशेंच सरकाराक धारेर धरत तांणी सरकाराक उजरावन काडले. आम्ही पळयता की गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हो प्रत्येक वेळा एक भाशण दिता, एक स्लोगन दिता, अंत्योदया, सर्वोदया आणि ग्रामोदय. आता तो स्लोगन कित्याक लागून आसा? हो स्लोगन कोणाक लागून आसा? जेन्ना आमी आतां ट्रायबल हितून गेले, ST कमिशनान गेले, ST कमिशनान चेअरपर्सन ना, ST कमिशनर ना. आनी जेन्ना आमचो कागद घालपाक वयता ते म्हणटा अजून पर्यंत अपॉयंटूच करूं ना. जेन्ना रिटायरमेंट जालें रोखडोच दुसऱ्याक हाडून दवरपाक जाल्लो आनी दुसऱ्याक हाडून आमच्या ST बांदवांचे जे प्रश्न आसा STचे प्रश्न ते आयकून घेवपाक जाय आसले. आयज आमी थंय गेले, आमकां फक्त लेटर इनवर्ट करचें पडलें. इनवर्ट करून आतां भायर सरले. आतां हितून इतलेंय कळटा जी स्लोगन आसा, जी भाशणां आसा हो BJP सरकार दिता हो फक्त नांवा पुरती दिता. ही एडवर्टिजमेंट टॅक्नीक, ही एडवर्टिजमेंट फक्त करपाची आनी आपणाचो जो पळय आसा ती भाजपाची, लोकांक पिशान काडपाची ही टॅक्नीक आसा. कित्याक तेंचो एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल, टोटल कॉलेप्स जाला. आनी हें हांवें परत एकदां आपल्या टीम कडेन हांवें सांग, काल हांवें पयलें GCZMAचे जे अधिकारी येयल्ले तेंचें उतर सुटनासलें. आयज आमी पयलें CTPचें उतर सुटना सारकें. आनी हांगा आमी पयलें जाल्यार हांगा मनीसूच ना. म्हटल्यार जो कोण आसपाक जाय, जो देव कसो म्हणटा तो थंयच ना. जी कर्तव्य आसलें की तो तेणेन एक्शन घेवपाचें आनी ह्या आमचे सगळे ट्रायबल भावांचे जे इश्यूज आसा ते अंडरस्टँड जावपाचे हांगासलेच न्हू गोंयभरांतले तोच ना. सो हितून इतलें कळटा की हो सरकार जो आसा हो पूर्णपणान ट्रायबल विरोधी सरकार जाल्लो आसा. हो आयकुपाकूय रेडी ना, हो पळोवपाकूय रेडी ना आनी उलोवपाकूय रेडी ना. हो सरकार म्हणटा कितें आपूण व्हडलो, आपूण राजा आनी तुमी प्रजा, तुमी आमी कितें सांगता तें आयकया आनी तुमी जगमार आयकना तुमी न्हिदा. आनी आमी कितें सांगतले फाल्यां आपणाची योजना जी आसा, आपणाची एडवर्टिजमेंट टॅक्नीक आसा ती खोपयतले आनी आमी वयतले इलेक्शना टायमार पयशे वाडटले, कितें वाडपाक जाय तें वाडटले आनी निवडून येतले. सो हेकाच लागून हांव गोंयकारां कडेन परत एकदां सांगता, ह्या BJP सरकाराचेर विश्वास दवरपाचें ना. आमची सदांच उटा म्हण गाकुवेद म्हण आमची सगळ्यांची मागणी अशी आसली, जो कोण कमिशनर जाता तो रिटायर्ड जज आसचो अथवा इट शूड बी सिनियर एडवोकेट. कित्याक हो हेजो जो स्टेटस जो आसा हायकोर्टाच्या जजाचो आसा. आनी हांगासर जाता कशें सांग, हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागतां, मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की यंदा जर तर तुमी आमकां हांगासर कमिशनर दिता, ST कमिशनर असो दिया की जेका हो बॅकग्रावंड आसा, न्हू की तुमचे पॉलिटिकल हांगासर अपॉइंटमेंट आसचे ना. वाय आय से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट? बाप प्रकाश वेळी कमिशनर जालो. लिगल हें कितें जाता, एंटायटी कितें आसा, एकटो कोण शिरवयकर म्हणून जालो, लिगल एंटायटी कितें आसा. सो तुमी जर हे जर पळयलें काडून जर जाय, आतां सुद्दां कोण तरी त्यांच्या बदलो कोण तरी आसतलो BJPचो कोण
जो डेस्क इंचार्ज आहा तेंच्यांनी सांगले की अजून जो पयलींचो आमचो एसटी चेअरपर्सन आनी कमिशनर आसलो तो आतां तेजे सीट आहा ते वेकंट जाल्ले आसा. आतां कितलेच म्हाका दिसता 1-1.5 म्हयनो जालो सीट वेकंट जाल्ले आसा आनी तो अजून चेअरपर्सन थंयसर ना आनी कमिशनरूय थंयसर ना. तर 2 पोजिशन थंय वेकंट आहा. सो आमी इन्वर्ट केला लेटर. पण आमकां तो व्हडलो प्रश्न येता जेन्ना सरकार म्हणटा की तेंचे आदिवासीं कडेन रक्ताचे नाते ना आनी सामाजीक आनी भावनीक नाते आसा. तर भावनीक नाते तुज्या पयलीं डिपार्टमेंटा कडेन कर. आतां नॅवो ट्रायबल मिनिस्टर तेंकांय आयज मेसेज दिवंक सोदता की तुवें बेगीनच्या बेगीन हे सरकारा कडसून करूंक दिवंक जाय. आनी प्रमोद सावंता पळय सांगता की तुजे भावनीक आनी सामाजीक नाते तुजे डिपार्टमेंट आनी कमिशनर आहा तेंचे कडेन पयलीं कर. कमिशनर ना, चेअरपर्सन ना ट्रायबलांचो आदिवासी तुमकां सांगता तुमचो कमिशनर आनी आमचो चेअरपर्सन ना. म्हणजे आमच्यो ज्यो कागाळी आहा कंप्लेनी आहा त्यो आमी जे सद्या सरकार डिपार्टमेंट फेल जाता अत्याचार जाता आमचेर तेन्ना हे कोर्टान आमी वयता. हे आमचें देवूळ कशें देवळान आमचें देवूच ना जो आमचो आयकतलो तेचे फुडें आमी गायन घालता तोच ना जाल्यार हे कसले ट्रायबल विरोधी सरकार वो BJP गव्हर्मेंट वो ट्रायबल विरोधी सरकार. कित्याक आयज आमचो कमिशनर आनी चेअरपर्सनूच ना. आतां तेंच्यांनी सांगलां आमकां की ट्रायबल डिपार्टमेंटान वचून आनी हेका डायरेक्टराक मेळ म्हणून CEO कडेन तो एडमीन पळयता. पण बेगीनचे बेगीन हे जे तेंच्यांनी आसा हे करपाक जाय. कित्याक सांग जाल्यार एवरी टायम ट्रायबल रस्त्यार येतले आनी आपले ग्रेव्हन्सीस कोणा कडेन मांडटले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. गोंयांत दिवाळीची तयारी नेटान चालू आसा. वेगवेगळे रंग, आकार आनी डिझायनात तयार केल्ले आकाश कंदील बाजारात पळोवपाक मेळटा. अंदूचो दिवाळीचो बाजार फायदो आनी लुकसाण दोन्ही गटांनी विभागला. मागणीत वाड जाल्या असली तरी सर्त वाडत आसा. ऑनलायन विक्रीचो परिणाम बाजारातल्या विक्रेत्यांचेर बसपाक लागला. आयकात दिवचलच्या विक्रेत्यांचे उतफर्के. मार्केट म्हणजे आता कितें जाला कॉम्पिटिशन जास्त जाला त्या प्रमाणे पयलीं जे हांव क्वॉन्टिटी करतालो पळय तितून मातशें कमी करचें पडलें. पण कामान म्हाज्या फरक कांय दवरूंक ना. म्हाजे जे आर्ट आसा ते हांवें तशेंच दवरलें. न्ही आतां आकाश दिव आतां कॉस्ट वायज तुमकां कसो पडटा आनी तुमी विकता कसो? कशें पळयत जाल्यार मटेरियलाचे वाडल्या त्या हिसपान आतां मिनिमम कंदिला फाटसून 500 रुपया तरी मेळोंक जाय. कित्याक ताका मेहनत आसता, सामानय मटेरियलूय वाडलेलें आसा. तरी पण हांव ते तितून हें करीन. न्ही आतां कसो विकता तुमी? हांवें सद्या रेट डिफरंट रेट आसा म्हजी. 250 पासून 550 पर्यंत आसा रे. 250, 350, 400, 450 मागीर डिझायन वायज अशी रेट आसा. न्ही आतां हे ऑनलायन मार्केटींग जे आसा पळय ताजो कितें इफेक्ट जालो असो दिसता? ऑनलायन मार्केटींग म्हणजे म्हाका तशें ऑनलायन ऑर्डरी खूब येता. जास्त तशें म्हणजे तशेंच गेल्या घरा कडेन येवन येयला लोकांनी आकाश कंदील पळोवन. पूण लोक चडशे घरा बसून ऑर्डरी करतात ताजो कितें असो तुमच्या हेजेर बिजनेसाचेर इफेक्ट जातलो असो दिसता? ना कशें प्रत्येकाची आवड आसा न्हू. कोणाक जे कितें बरें दिसता तें कोणूय व्हरतलो. हे आमकां आमी सादारण 36 वर्सां चालू आसा आमचें काम. न्ही आतां एक लोकांचें हें जालां म्हणजे चेंज लोकांक नवीन जाय तेज्या बद्दल तुका कितें दिसता? लोकांक आकाश दिव म्हणजे पारंपारीकूच जाय. नवीन असं म्हणजे आता नवीन मॉडल असे ते लोकांक नाका. फक्त पारंपारीक ती आसा आकाश दिव चौकन तसंच जाय. तुम्ही फ्रेम करता ती आतां तुमची खंय खंय वता सगळे? नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा, तशें महाराष्ट्र बाउंड्री, वेंगुर्ला, सावंतवाडी अशें. आतां हांगा तुमकां फ्रेम करपी आनी कोण आसा? तशें 2-3 जाण जाले आतां.
पण तशी कॉम्पिटिशन काय ना, आमची क्वालिटी आणि याच्याप्रमाणे पळून गेल्या आमची तशीच आहा आणि त्या क्वालिटीक लागून लोक तर आमचेच कडे येतात जास्त. क्वालिटी म्हणजे कितें मेंटेन केला तुम्ही? म्हणजे साधारणचं पत्र गेज बरी वापरता, शेप बरी येता आणि म्हणजे लोकांक बरे क्वालिटीचे तुम्ही बऱ्या दिवपाक क्वालिटीचे दिसता. त्या खातीर वाडले अशें दिसता. हय तो प्रिंटींग जे करून लोक विकता पळय ताजेर तुमी कितें म्हणटा? कसले म्हणजे पोलिलान तुमी विकता ताजेर कसो कितें रेट येता? हो त्याचे आता डिपेंड आसा तशें गांवांचेर. म्हापसा पणजे जाल्यार जास्त रेट वयता, मडगांव सिटीनी. आता युजली आमच्या हे सायडीन कमी रेटीन वयता. म्हणजे लोकांचे हे कमी म्हणटा तुमी तशें पर्चेसींग हे कमी आसता? पर्चेसींग म्हणजे लोकेलिटी कशी आहा तशी त्या प्रमाणे लोक उमेदी आहा थंयसर आपूण स्वता व्हरून तरी न्हिदता. आनी शहरांनी बी कशें आहा, लोक रेडीमेड जाय पडटा न्हू. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक राज्यातल्या कांय वाठारांत गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्याच्या सांगातान पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान येल्लो अलर्ट 21 तारखेमेरेन वाडयला. कांय सुवातींनी हळुवार ते मध्यम पावस पडटलो. गडगड वीज आणि वादळी वारे घोळपाचो अदमास आयएमडीन दिला. कांय सुवातींनी मळबांत कुपां दाटतली. सकाळच्या वेळार थंडसाण जाणवतली. नितळ मळब आणि उष्ण तापमानाचो अदमास आसा. शेनवारचे चडावात आणि उणे तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. येल्लो अलर्ट वाडयलो. हलको तो मध्यम पावस. गडगड आणि विजेचो अदमास. वादळी वाऱ्याची शिटकावणी. घेवची जतनाय आयएमडीचो सल्लो. कांय सुवातींनी नितळ मळब. उष्ण तापमानाचो अदमास. शेनवारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.